आख्खे गोंयचो लोक आयज जे पंचायत एरियान रावता तितले लोक आयज मोठ्या प्रमाणान भायर सरून पंचायती राज म्हणजे ग्रासरूट लेवल जे गव्हर्नन्स मॅनेज करता हे पंचायती सगल्यो गोंयच्यो एका मतदार मत घालपाक आयज सगळे जाण भायर सरता आनी हे मत कोणाक हे मत सर्वसामान्य लोकांक तेंची कामां करपाक ज्यो सरकाराच्यो येवजण्यो आहा ज्यो सरकाराची स्किमी आहा त्यो सारके बारीक ते बारीक लोकां कडेन पावपाक गरीबांतले गरीबान पावपाक रुरल गोवान पावपाक ह्यो पंचायती इम्पॉर्टंट आसा आनी एक धाकटुल्या गांवांत फुटबॉल ग्राउंड जाय क्रिकेट ग्राउंड जाय म्हणून यूथ बोबाट मारता आमकां जीम जावो आमकां मल्टीपर्पज हॉल जाय आमकां कंप्युटर ट्रेनिंग धाकटुले हॉल जाय हे सगळे खातीर लोक उलयता रुरल गोवाचे यूथ उलयता आनी हे दिवपाक हे सगल्यो वस्तू दिवपाक म्हाका दिसता पंचायतीचे जितके मेंबर निवडून येता सरपंच निवडून येता डेप्युटी सरपंच निवडून येता हेंचें काम हेणी हें काम सरकारा कडेन मांडचें पडटा ऑर हेणी हें काम अंडर CSR एक्टिविटीन करून दिवचें पडटा आनी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयचे लोक आयज मोठ्या प्रमाणान भायर सरतले मतदान करपाक भायर सरतले मतदान करतले आनी बरे कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटले जे तेंची कामां करतले जे तांकां रातचे 11 फोन मारलो 12 फोन मारलो ते तांकां पावतले कोण सीक जालो जाल्यार ताका एम्बुलन्स हाडून ताका हॉस्पिटलान पावयतले म्हाका दिसता असले कॅन्डिडेट जिखून येवपाची आयज गरज आहा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा पूर्ण विश्वास आहा आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वील वोट फॉर गुड कॅन्डिडेट्स द पॅनल फ्लोटेड बाय अस आमी सगळे टुगेदर फॉर पार्रा टुगेदर फॉर कलंगूट टुगेदर फॉर कांदोलीम टुगेदर फॉर आरपोरा नागवा हे पॅनलाक ते निवडून हाडटले सेम वे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे बरे बरे कॅन्डिडेट बसलेले आहा आमच्या पॅनलांचेर बसलेले आहा तांकांय निवडून हाडटले सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी निवडून हाडटले गोंयभर बरे कॅन्डिडेट निवडून येतले आनी हे पंचायत राज सिस्टम स्ट्रॉंग करतले हे इम्पॉर्टंट आहा पंचायत राज सिस्टम स्ट्रॉंग करपाक जाय ताका डायल्यूट करूंक पारना एक टायम असो येता की सरकार तांकां डायल्यूट करपाचो प्रयत्न करता कितलीच एमेंडमेंटां हाडटा अशी एमेंडमेंटां अशी एक एमेंडमेंट अशें येता की तेंचो पावर काडपाचो प्रयत्न करता म्हणजे पंचायतीचो जो बॉडीचो पावर आहा तो डायल्यूट करूंक जायना तो काडूंक जायना हो काडपाचो प्रयत्न करता आनी हे काडटना म्हाका दिसता पंचायत मेंबरांनी एक रावन कोर्टान वचून तेचेर स्टे हाडपाची गरज आनी आदी अशें जाल्लें आहा सो दीस फावंडेशन ऑफ द ग्रासरूट लेवल शूड बी स्ट्रॉंग दॅट इज पंचायत राज एक्ट हे स्ट्रॉंग आसत पंचायती स्ट्रॉंग आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर बरी कामां आनी बरो सिस्टम घडोवन येतलो ग्रामसभाक जे रेजोल्युशनां मांडटले ते लोक ती मान्य करून ते डेव्हलपमेंट जातले विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीज ज्यो फॉर्म जातात तेंची जी कामां आहा ते पंचायतीचे मेंबर मान्य करून ती कामां करून दितले म्हाका दिसता ही सगळीं कामां जावपाक जाय त्या खातीर हे ग्रासरूट लेवल पॉलिटिक्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तितूनसून पयलोच आढावो हांवें घेतलो जेन्ना म्हाका थिंगासरल्या मेंबरान फोन मारलो की मिसमॅच जाला म्हणजे ताका सिंबॉल उमको दिल्लो आनी दुसरोच प्रिंट जावन येयला हांवें इलेक्शन कमिशनराक फोन मारून डायरेक्ट ताका सांगलें अशें अशें घडलां म्हणून ताकाय खबर नासली तेणें इमिडिएटली आरोप फोन मारलो आनी सांगलें की हें इलेक्शन इमिडिएटली स्टॉप करा आनी तेणें सांगलें आमी बेगीन करुया हांवें म्हणलें बेगीन न्हू फाल्यां करुया कित्याक परवा रिजल्ट इट कॅनॉट बी केप्ट फॉर अ वीक ऑर 5 days एंड हेल्ड बिकॉज रिजल्ट वांगडा येवपाक जाय नाजाल्यार अशें जातलें की उमके नंबर येयले आनी उमको नंबराक एक नंबर उणो आहा वो 2 नंबर उणे आहा तशें जावंक जायना आनी त्या खातीर आय एम थँकफूल टू द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिशनर
रामामूर्ती की तेणे इमिडिएटली हे नेक्स्ट डे दॅट इज टुमॉरो ही हॅज केप्ट द इलेक्शन. आणि हांव मागता वॉर्ड नंबर 9च्या लोकांक तुमी मोठ्या प्रमाणात भायर सरा आणि तुमच्या कॅन्डिडेटाक तुमी मत घाला. येस, थँक्यू.